कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। केप्या भवानी ज्वेलरी दुकानात शेनवारा दनपारात चोरी जाली। 3 बायलांनी मिळून सुमार 2,52,000 रुपयांच्यो भांगराच्यो वस्ती फारावन व्हेल्ल्याचो दुबाव आसा। भांगराच्यो वस्ती चोरून व्हरपाचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरान कैद जाला। हे विशीं केपें पुलिशेन कागाळ केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। गोयची संस्कृताय शांततायेची आसा। गोंयांत रावपी परप्रांतीयांनी गोयची संस्कृती दायज हांचो आदर करपाक जाय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। शेनवारा पणजेन बिहार दीस मनयलो। त्या वेळार आयोजीत केल्ले कार्यावळींत ते उलयताले। ह्या वेळार केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री संजय शेट, खासदार सदानंद शेट तानावडे, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले। एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या तत्वाचेर भाजपाचो विश्वास आसा। सध्या जायते बिहारी कामा खातीर गोंयांत रावतात। ताणें हांगाची संस्कृताय समजूंक जाय। गोंयचे लोक शांततायेचे मोगी, अतिथी देवो भव ही तत्वां मानपी, झगडी न करपी आनी हांगा येवपी लोकांचेर मोग करपी। मूळ बिहारांतल्या कांय लोकांची दुसरी पिळगी सध्या हांगा रावता। ताणें गोंयची संस्कृताय आपणावपाक जाय। बिहारांतल्यान हांगा कामाक येवपी हेर लोकांनी गोंयची संस्कृताय पाळची अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। कर्नाटकान कंडक्टराक केल्ल्या मारबोळे प्रकरणाचो निशेध म्हणून 6 वरां खातीर कर्नाटक बंद दवरिल्ल्यान गोंयच्यान हुबळी आनी बेळगांव वचपी कदंबाच्यो सुमार 16 बसी बंद दवरल्यात। ताका लागून महामंडळाक सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगलें। प्रवाशांचे सुरक्षेचो विचार करून बस सेवा बंद दवरिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। 21 फेब्रुवारीक कर्नाटक रस्तो येरादारी महामंडळाच्या बस कंडक्टराक मराठींत उलोवंक नाशिल्ल्यान लोकांनी बरोच मार घाल्लो। ताका लागून कन्नड आनी मराठी भाशिकां मदीं तणावाचें वातावरण निर्माण जालें। हाचोच परिणाम म्हणून शेनवार 22 मार्चाक सकाळीं 6 ते सांजे 6 मेरेनचो 12 वरांची कर्नाटक बंदची घोशणा कन्नड चालवली वतल पक्षाचे संस्थापक आनी आदले आमदार वतल नागराज हांणी केल्ली। ह्याच फाटभुंयेर गोंयच्यान कर्नाटकाच्या हुबळी आनी बेळगांव वचपी कदंबा बस सेवेच्यो सुमार 16 बसी बंद दवरिल्ल्यो। उत्तर गोंय प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स जिल्लो सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांनी केजराच्या अनवळखी मालका आड म्हापशा पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्या। शुक्रारा म्हापशा गिरी महामार्गार एका वेगान येवपी गाडयेचे दबक्यान रस्त्यान चलपी केचर गंभीर जखमी जाल्ले आनी आयज ताका मरण आयलें। हालीं तेंपार वर्तवणुकीक लागून गोंय पुलिसांचें नांव कितल्याशाच घडणुकांनी बदनाम जालां। पूण सगळेच पुलीस वायट आसनात हें सिद्ध करपी एक घडणूक शुक्रारा घडली। मडगांव पुलीस स्टेशना वेलो कॉन्स्टेबल सोनू फाळे शुक्रारा सकाळीं कामार येतालो।
कामार येतना ताका कुट्टाळे पुलार ताका रस्त्यार पडिल्ली एक बॅग दिसली. ताणें ती उगडून पळयली जाल्यार तातूंत भांगराच्यो वस्ती आशिल्ल्यो. सोनून भांगराक भरिल्ली ती बॅग हाडली आनी मडगांवचे PI तुळशीदास नायक हांचे कडेन सुपूर्द केली. उपरांत चवकशेंत त्यो वस्ती 5 लाखाच्यो आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. पुलिसांनी हे विशीं आपली यंत्रणा कामाक लायली आनी ती बॅग कोणाची हाचो सोद घेवपाक सुरवात केली. पळयत जाल्यार ती भांगरान भरिल्ली बॅग एका म्हापशेच्या बायलेची म्हूण कळटनाच तिका ते विशींची म्हायती दिवन बॅग व्हरपा खातीर सांगलें. तर अशे तरेन पुलीस कॉन्स्टेबल सोनू फाळेन आपले प्रामाणीकपणान वट्ट 5 लाखाचे भांगर परत संबंदीत बायले मेरेन पावयले. अहमदाबाद जिल्ह्यांतल्या डॉलेरो हांगा जाल्ल्या ठाकरधाम प्राण प्रतिश्ठा महोत्सवा वेळार बरवड समुदायाच्या 75,000 चलयांनी पारंपारीक बेसान सामुहीक हुडो रास नाच सादर केलो. एकाच समाजांतल्या आनी एकाच सुवातेर सादर केल्ल्या गट नाचा खातीर तांचें नांव गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डांत नोंद जालां. अहमदाबाद लागसारच्या डॉलेरा तहसिलींतल्या भिवनायनी हांगा आशिल्ले संत श्री नागलका बापाचे ठाकरधाम हे बरवड समाजा खातीर श्रद्धेचें थळ. ह्या वेळार ठाकरधामांत एकाच वेळार 4 विक्रम जाल्यात. पयलो म्हळ्यार सामुहीक हुडो नाच, दुसरो 111 फूट लांब उजवात लायली, तिसरो 10,000 लोकांची सामुहीक मिरवणूक आनी चवथो 22 फूट बासरी. गोंय विद्यापीठाच्या पेपर फुटीच्या प्रकरणात विद्यापीठाचे रजिस्ट्रारान सहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नायका आड आक्षेप पुलीस स्टेशनात कागाळ केली. रजिस्ट्राराचे कागाळीचेर पुलिसांनी FIR नोंद केली. गोंयांत सध्या गोंय विद्यापीठांतले पेपर फुटीचे प्रकरण बरेच गाजता. गोंय विद्यापीठांतल्या प्राध्यापकान आपल्या गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर एग्जामीचे पेपर चोरले आनी ताका दिले म्हूण प्रकरण. गोमंतकान प्रकरण उक्ताडार हाडले उपरांत विद्यापीठान एक अहवाल सरकाराक दिल्लो. मात हो अहवाल समाधानकारक नाशिल्ल्यान सरकारान ह्या प्रकरणाची चवकशी करपा खातीर आदलो निवृत्त जुईज खांडेपारकाराचे मुखेलपणान समिती नेमल्या. मजगतीं शुक्रारा विद्यापीठाचे रजिस्ट्रारान सहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नायका आड आक्षेप पुलीस स्टेशनात कागाळ केली. हे कागाळीचेर पुलिसांनी FIR नोंद केल्या. डिसेंबरान जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवपाक काँग्रेसीची 50% बायलां सक्षम आसात. मुखाल्ल्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत 40% बायलांक संद दितली अशें काँग्रेसीची राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबान सांगलें. नाकेरी बेतूल स्फोट प्रकरणाचेर खोलायेन चवकशी करप सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. फाटल्या बिरेस्तारा नाकेली बेतूलच्या गन पावडर सांठोवन दवरिल्ल्या गुदामांत राती कडेन स्फोट जाल्लो. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच थळावो आमदार एल्टन डिकॉस्टान पळोवणी करून चवकशी जावची म्हूण मागणी केल्ली. उपरांत फॉरेन्सीक विभागान ह्या सुवातेचेर वचून पळोवणी केल्ली. मात स्फोट कसो जालो हाची म्हायती तांकां मेळूंक ना. मिरामार साळगांवकर कॉलेजी कुशीक आशिल्ल्या ओशनिक अपार्टमेंट बिल्डिंगेक शेनवारा अचकीत उजो लागलो. एका फ्लॅटान पत्रे बसोवपाक लागून वेल्डिंगेचें काम चलतालें. बिल्डिंग सुरू आसतना कीट पडून हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा.
उजो पालुपी दळान सुमार 2 ते 3 वरांचे कसरती उपरांत हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. मिरामार साळगांवकर कॉलेजी कुशीक आशिल्ल्या ओशनिक अपार्टमेंट बिल्डिंगेक शेनवारा अचकीत उजो लागलो. एका फ्लॅटांत पत्रे बसोवपाक लागून वेल्डिंगेचें काम चलतालें. बिल्डिंग सुरू आसतना कीट पडून हो उजो लागलो. शेजारच्या फ्लॅटांत सुमार 15 ते 20 किल क्लोरिनूय दवरिल्ले. क्लोरिनानूय पेट घेतिल्ल्यान उजो आनीक वाडलो. पेडणे तालुक्यांतल्या केरी दर्यादेगेर परवानो नासतना पॅराग्लायडिंग करपी महाराष्ट्रांतल्या 8 जाणांक तेरेखोल दर्यादेग सुरक्षा पुलिसांनी ताब्यांत घेतले. ही घडणूक शेनवारा 22 मार्चाक दनपारां 12 वरांचेर घडली. तांकां ताब्यांत घेवन तांचे कडल्यान सामान जप्त केलें. हे प्रकरणांत तेरेखोल दर्यादेग सुरक्षा पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विक्रम नायक आनी तांच्या फुडारपणा खाला पुलीस कर्मचाऱ्यांनी ही कारवाय केली. तशेंच ही गजाल पर्यटन खात्या कडेन हस्तांतरीत केल्या. सध्याचे चालू पर्यटन हंगामाचे सुरवेक घडिल्ल्या कांय अप्रिय घडणुकांक लागून राज्यांत परवानो नासतना पॅराग्लायडिंग सारखे प्रकार घडोवन हाडपाचेर कांय निर्बंध घाल्ले. मजगतीं पर्यटन खात्यान थारायिल्ल्या नेमांक पाळो दिनासतना अशे प्रकार चालूच आसा. मजगतीं 2 म्हयन्या आदीं 17 जानेवारी केरी दर्यादेगे वयल्या दोंगरा वयल्यान पॅराग्लायडिंग करतना पुणेची शिवानी दाबाळे आनी त्या पॅराग्लायडिंगाचो पायलट सुमन नेपाळी ह्या दोगांक मरण आयिल्लें. मेडशी जंक्शनाचेर आशिल्ले ट्रॅफिक सिग्नलां फाटले 4 म्हयन्यां सावन बंद पडल्या. PWDन AI पावर्ड सिग्नलां घाल्ली खरी, पूण ती आतां चलनात. पयलींच अपघातांचें प्रमाण वाडल्यात. ही सिग्नलां चलनाशिल्ल्यान अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. मेडशी जंक्शनाचेर भौशीक बांदकाम खात्यान प्रायोगीक तत्वाचेर ही सिग्नलां घाल्या खरी, पूण भौशीक बांदकाम खात्याचो हो प्रकल्प पुरायपणान अपेसीत हाडला. फाटीं रोड सेफ्टी मिटींग जाल्ली तेन्ना 3 मार्चा पयलीं आसा ती सिग्नलां काडून स्मार्ट सिटीची सिग्नलां घालची म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश दिल्लो. पूण 3 मार्च सावन गेली तरी लेगीत ही सिग्नलां तशीं आसात. येवपी 26 मार्च मेरेन ही सिग्नलां काडूंक ना जाल्यार खर कारवाय करपाची शिटकावणी जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्या. आमटाणे धरणाच्या मेन गेटीचे दुरुस्ती काम सध्या हातांत घेतला. गेटीची दुरुस्ती जातकीच फुडल्या एप्रील म्हयन्याच्या पयल्या सप्तका मेरेन साळबांदांतल्यान उदक धरणांतलो उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरतले, अशें माहिती WRD कडल्यान मेळ्ळा. गोंयांत 2019 ते 2024 ह्या काळात क्रांकाचे दुयेंती 12% वाडल्यात. 2019 गोंयांत विविध तरांच्या क्रांकाचे 1591 दुयेंती सापडिल्ले. 2024चे निमाणे मेरेन ते वाडून 1783 जाले. केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हाणें राज्यसभेत दिल्ले लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळा. हे विशीं खासदार तांगेला उदय श्रीनिवास हाणें आदारांकीत प्रश्न विचारिल्लो. गोंयांत 2019 ते 2024 ह्या 6 वर्सांत क्रांकाचे वट्ट 10,079 दुयेंती सापडले. हे मजगतीं दर वर्सा दुयेंतींचे संख्येन वाड जायत आसा. 2019 गोंयांत क्रांकाचे 1591 दुयेंती सापडिल्ले. 2020 1618, 2021 1652, 2022 1700 दुयेंती सापडिल्ले. 2023 तातूंत 35 वाडून 1735 जाले. फाटल्या 6 वर्सांत गोंयांत 2024 कांगराचे सगळ्यांत चड 1783 दुयेंती सापडले. विदेशांतल्या भारतीयांच्या मुद्द्यांचेर शुक्रारा संसदेत चर्चा जाली. ह्या वेळार केंद्र सरकारान विदेशांतल्या बंदखणींत आशिल्ल्या भारतीयां विशीं म्हत्वाची म्हायती दिली.
10,000 परस चड भारतीय परदेशी बंदखणींत आसात जाल्यार आतां मेरेन 49 जाणांक फाशींची ख्यास्त फर्मायल्या अशें केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंग हांणी राज्यसभेंतल्या प्रश्नांक जाप दितना सांगलें. मंत्रालया कडेन उपलब्ध आशिल्ले म्हायती प्रमाण सध्या विदेशांतल्या बंदखणींनी अंडर ट्रायल सयत भारतीय कैद्यांचो आंकडो 10,152 आसा. विदेशी बंदखणींत आशिल्ल्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षीतताय आनी कल्याणाक सरकार प्राधान्य दिता. तशेंच कीर्तीवर्धन सिंग हाणें 8 देशांकडेन संबंदीत डेटा शेअर केलो. युएईंत फाशीची ख्यास्त फर्मायल्ल्या भारतीय नागरिकांचो आंकडो 25 आसा, पूण ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी अजून जावंक ना अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. भारतांत किडनीच्या दुयेंसांचें प्रमाण खास करून 15 वर्सां आनी ताचे वयर पिरायेच्या लोकां मदीं नेटान वाडटा. 2011 ते 17 ह्या काळांत मुत्रपिंडाच्या दुयेंसांत 11.2% वाड जाली जाल्यार 2018 ते 23 ह्या काळांत 16.38% वाड जाल्या. नेफ्रोलॉजी ह्या नामनेच्या नेमाळ्यांत उजवाडाक आयिल्ल्या एका अभ्यासा प्रमाण गांवगिऱ्या वाठारांनी क्रॉनिक किडनी डिजीज चड गंभीर आसा. हांगाचे 15.34% लोक हांगा दुयेंत आसात जाल्यार शारांनी 10.65 लोकांक मुत्रपिंड संबंदीत समस्या आसात. वायट जिणे पद्दत आनी जिणेंतल्यो जायत्यो ल्हान ल्हान वायट संवयी हाका जापसालदार आसात. छत्तीसगडांतले हिंदी कवी कथाकार विनोद कुमार शुक्ला वय 88 हांकां ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर जाला. नवी दिल्लींतल्या ज्ञानपीठ निवड समितीन ही घोशणा केली. ह्या राज्याक पयलीच खेप हो पुरस्कार फावो जाला. 1 जानेवारी 1937 दिसा राजनांद गांवांत जल्मल्ले विनोद कुमार शुक्ला फाटलीं 50 वर्सां बरयता. तांचो अभिषेक जय हिंद हो पयलो काव्यसंग्रह 1971 वर्सा उजवाडाक आयलो. तांचे रूम ऑन अ ट्री आनी कॉलेज हे कथासंग्रह खूब लोकप्रिय आसात. विनोद कुमार शुक्ला हांच्यो नॉकर फ्री कमीज, इफ इट ब्लूम्स वी विल सी, देर यूज टू बी अ विंडो इन द वॉल हो कादंबरी हिंदींतल्यान उत्कृश्ट आसात. नामनेचे चित्रपट निर्माते मणी कौल हांणी नॉकर की कमीज हे कादंबरीचेर आदारिल्लो चित्रपट तयार केल्लो. बावीस मार्च हो दीस संवसारीक जल दीस म्हूण पुराय संवसारान मनयतात. उदक ही सजीव आशिल्ल्या सगळ्या प्राण्यांची मुळावी गरज. उदका बगर खंयचोच सजीव प्राणी जगूंक शकना. उदकाची गरज ना अशें खंयचेंच मळ ना. पूण आयज संवसारभर उदकाचो भिरांकूळ उणाव निर्माण जाला. पयलीं थोड्या स्वरुपांत उपलब्ध आशिल्ल्या उदकाचो आयज व्हड प्रमाणांत उणाव जाणवता. उदकाचें महत्व खूब व्हड आसा. उदकाचो सांबाळ करप ही काळाची गरज जावन आसा. हाका लागून उदकाचे सांबाळा खातीर जागरूकताय निर्माण जावची हे खातीर संयुक्त राष्ट्रान 1992 वर्सा जाल्ल्या अधिवेशनान 22 मार्च हो दीस संवसारीक जल दीस म्हूण जाहीर केलो. भारतांतल्या 81% तरणाट्यांक देशभक्तीची भावना आसा, पूण राजकीय पक्ष आनी फुडाऱ्यांचेर तांचो विश्वास ना. जाल्यार 31% लोक वैयक्तीक अस्मितायेक चड महत्व दिता. वॉयस फॉर इन्क्लुजन, बिलिंगींग अँड एम्प्लॉयमेंट आनी प्रोजेक्ट पोटेन्शियलाच्या अहवालांतल्यान ही म्हायती मेळ्ळा. 2024 वर्साचे लोकसभा वेंचणुकेंत मतदान करूंक नाशिल्ल्याचें कारण घरांतल्यान पयस रावप अशें 43% तरणाट्यांनी सांगलें. देशांत 29% तरणाटे राजकारणा पासून पुरायपणान पयस आसा. 26% लोक खंयच्याच पक्षा कडेन संबंदीत नासतना लेगीत राजकीय चर्चेंत वांटो घेतात. फकत 11% लोक खंयच्याय पक्षाचे वांगडी आसात. भारतीय तरणाटे ल्हवू ल्हवू राजकारणा पासून पयस वचत आसा हें ह्या अहवालांतल्यान दिसून येता. वायबान तयार केल्लो हो अहवाल 4,972 तरणाट्यांच्या सर्वेक्षणाचेर आदारीत आसा. जून-ऑगस्ट 2024 ह्या काळान हें सर्वेक्षण केल्लें. कायदेशीर रेंव काडपाक पर्यावरण परवाने मेळ्ळ्यात, पूण गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान रेंव काडपा खातीर मान्यताय दिल्ली ना.
ताका लागून पावसाळ्या मेरेन अधिकृतपणान रेंव काडपाक मेळची ना। गोंयांत 2018 सावन रेंव काडपाक बंदी आसा। ताका लागून रेंवे खातीर शेजारच्या राज्यांचेर निंबून रावचें पडटा। गोंय सरकारान कायदेशीर रेंव काडपा खातीर पावलां उबारिल्लीं। जुवारी आनी मांडवींतल्यान रेंव काडपा खातीर 12 सुवातो निश्चित केल्ल्यो। पर्यावरण परवान्या प्रमाण फकत पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपाक परवानगी दिल्ली। परवानो घेतिल्ल्या दर एकाक वर्साक 1000 घनमीटर रेंव काडपाची मेकळीक आसा। गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाची बसका एप्रिलांत जातली। हे बसकेंत रेंव काडपाच्या परवान्याचेर चर्चा जातली। तशेंच बसकेचे इतिवृत्त मे म्हयन्यांत कायम करतले। ते उपरांतूच खण खातें रेंव काडपा खातीरचे परवाने विचारांत घेतले। ताका लागून प्रत्यक्ष रेंव काडपा खातीर ऑक्टोबर मेरेन वाट पळोवचीच पडटली। भलायकी सेवा संचालनालय आनी जीएमसीन AstraZeneca वांगडा फुफ्फुसाचे कॅन्सराचे तपासणे खातीर 2 वर्सां करार वाडयला। जो मनीस जीएमसीन एक्सरे काडपाक वता ताचो आपोआप फुफ्फुसाच्या कॅन्सराची तपासणी जातली, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। कॅन्सर दुयेंसा खातीर वखदां योग्य दरान मेळची म्हूण भलायकी खात्यान दर थारोवपा खातीर सरकाराक फायल धाडल्या, अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। आमदार जी दारुलकर मोगो पक्षाक सोडून भाजपान गेल्यार आमी लेगीत भाजपान वतले अशें विधान जिताचे समर्थक आनी मोगोचे कार्यकर्ते म्हणप्यांनी केला। मांद्रे भाजपाचो उमेदवार वेंचून हाडटले ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधाना उपरांत सध्या मांद्र्यान गटातटाचें राजकारण शिजपाक लागला। हळदणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मिटराक विरोध केला। ह्या मिटरांचो सुरवातीचो खर्च गिरायकांक घेवचो पडटलो असो हुस्को आमदार कार्लोसान उक्तायला। स्मार्ट मिटर बसयले उपरांत बॅलन्स सोंपलो काय रोखडीच वीज पुरवण बंद जातली आनी लोकांक काळखांत रावचे पडटले अशें ताणें सांगलें। ह्या स्मार्ट मिटरांक लागून गिरायकांक खुबशी समस्या निर्माण जातल्यो अशें कार्लोस फरेरा सांगता। दोन 2027 विधानसभा वेंचणुकेंत आमकां 27 आमदार वेंचून हाडपाक जाय। तशेंच म्हजो पक्ष 40 मतदारसंघांत घटमूट करप हें म्हजें कर्तव्य। ताका लागून हो मतदारसंघ हाचो तो मतदारसंघ ताचो हे पक्षाक लागना। पक्षाक 40 मतदारसंघ घट करपाक जाय म्हूण भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक उलयलो। फुडले वेंचणुकेंत मांद्रा भाजपाचो उमेदवार दवरतले काय कितें ह्या प्रश्नाचेर दामून जाप दिली। मुखाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेंत मांद्र्यान कमळ फुलयतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयल्ले। हाचे उपरांत मोगोच्या सुदीन ढवळीकारान मोवाळ भुमिका घेतिल्ली जाल्यार मोगोचे पेडणेचे वांगडी राघोबा गावडे आनी सुदीप कोरगांवकर हाणें नाराजी उक्तायली। हे फाटभुंयेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांकां विचारल्यार ते सांगतात, म्हजो पक्ष 40 मतदारसंघांत घटमूट करप हें म्हजें कर्तव्य। एप्रिलांत शाळा सुरू करच्यो न्ही हे भुमिकेर पालक ठाम आसात। नव्या अभ्यासक्रमा विशीं शिक्षकांकूच फावो तें ज्ञान आशिल्ल्यान ते विद्यार्थ्यांक कितें शिकयतले अशें पालकांचें म्हणणें।
एके वटेन कांय शाळांमदीं मुळाव्यो सुविधांचो उणाव आसा. सरकारच्या हट्टाक लागून विद्यार्थ्यांचेर ताण वाडला. हाका लागून सरकारान हे विशीं परतून विचार करचो अशें आवाहन समाज वावुरपी सेसील रॉड्रिगीज हांणी केलां.